15 सर 15 days. ओके. सो कितली वर्सां जाली? ऑलमोस्ट 25. आणि आमचो ग्रुप आमचो आमी ग्रुपात रावतात मेसेजी सगळे कोण कोण आहा तेंच्यांनी येवपाचें म्हणून कोण फ्री आहा तेंच्यांनी येवपाचें सगळे मागीर आमचे सगळे ग्रुप येता आमचो सगळे भुरगे वतात. एक 20-25 दीस तुमची ही मेहनत आसता. हय. सो तुमकां नरकासूर करपाक आवडटा काय जळोवपाक? करपाक आवडटा. थोड्यांक आमी तो हात करून दितात थोडे भुरगे आसा तांकां भुरता पळयता आनी बाकी थोडे भुरगे ते तो हात येतात म्हणजे वाटून वाटून एक एक पांय हात आनी बॉडी तशें. ओके. हे दीस जे तुमी रात घालयतात नरकासूर करपाक रात लेट मेरेन जाता बरोबर? हय. सो ते डिफिकल्ट आसता काय सकाळी दिवाळीच्या दिसा सकाळी फांतोडेर उठपाक डिफिकल्ट जाता? हे आमचे दीस ते आमचे डिफिकल्ट जाता. सकाळी आमी रातभर जागे आसता न्हू दिवाळे कडेन. एक सादारण तुमी वर्गणी बी काडटात? आमी वाडे पडटात आमी. ओके. सो जे तुमचे पयशे जमतात जितूंतले थोडे उरता बी ते मागीर कितें करता तुमी? आमकां तितले जमाना जायना आमचे ते आमचे थोडे लिमीट पयशे येता. ओके. तुमी जे नरकासूर करतात दर वर्सा तुमचो वेगळो डिझायन आसता बरोबर? सो कसो कितें करता? खंय रिफर करता किंवा खंय पळोवन तुमी आपल्याक एडाप्ट करता कशें कितें करता? म्हणजे आमचे मायंड थिंकींग म्हणजे सगळे मिक्स. ओके. प्रत्येकाची आयडिया घेता आयडिया घेवन. तुम्ही नरकासूर बी उबो करतना असं इन्सिडंट बी जाला की सकयल पडला बी म्हणजे उबो करतना? ना एकदां पडून आमचो. ओके. तुमी व्यवस्थीत तुमचे एक आसता? पडटा कसो खूबदां जाला. पडोंक ना. पडटा कसो खूबदां जाला पण केन्ना पडोंक ना. ओके. म्हाका सांग की तुमी जुगाड करतात ते तुमचे एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आसता तयारी करतना कशें कितें करतात? कितें भुरीत लायता कितें करतात? नॉर्मली बरीतूच लायता पण खंय ना खंय कितें जुगाडूय करचोच पडटा. आमी पळयता की चडशे जाणां आतां सोशल मिडियाच्या काळान की थोडे जाण आसता जे बेश्टे हात लायतात आनी फोटो पोस्ट करतात. सो तुमचें कशें कितें आसता? सगळे जाण प्रॉपर वर्क हार्ड करतात? थंय सगळे मिक्सूच आहा. थोडे जाण येतात 2 उतरां उलयतात वयतात हें करूंक जाय तें करूंक जाय. ते थोडे आसतातूच न्हू हे मातशें मोठें जाला मरे ते बारीक जाला मरे करूंक काय कोणीय ना. दिवाळी म्हणजे आतां सगळ्यांक जो आमचो जो म्हणटा आमी गोंयांत जो नरकासूर जो आसता तो तेका जळोवन बी सकाळ फुडें न्हावन मागीर ते कारीट बी फोडून आनी मागीर ते फोव बीन सगळो जो कितें आसा फराळ तो खावन तेका एक गोंयांत थंय दिवाळी थंय सेलिब्रेट करता. नरकासुराची तयारी आम्ही जवळजवळ 15 दीस जाले आम्ही चालू आहा आमची तयारी. आणि आमचो सातेरीन नवयुवक मंडळ हो आमचो जावन आसा खोर्ले म्हापसाचो आनी सगळे एका मतान एका जुटान आमी काम करता ल्हान म्हण व्हडले म्हण आनी रात दिसभर काम चालूच आसता. मुद्दम आमचो पारंपारीक कसो नरकासूर पळोवंक तुमी येवपाचो हे आमची तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा. एकठांय भुरग्यांक हाडपाक त्रास जाता काय एक फोन मारल्यार काय येतात सगळे? ना सगळे येतात आमचे एकजूट तसो कोणाक आपोवपाची चड गरज ना आमकां सगळे एका मतान एका जुटान आनी एन्जॉय करून काम करतात सगळे. ओके. इतले दीस आमी पळयतात की तुमी मेहनत करतात सगळे करतात. हे दीस डिफिकल्ट काय दिवाळीच्या दिसा सकाळी फातर उठपाक डिफिकल्ट? दिवाळीच्या दिसांनी डिफिकल्ट आमकां कित्याक जागरण आसता न्हू सगळे जागरण आसता आनी 4-5 दीस आमकां निमाणे 4-5 दीस भरपूर जागरण जाता म्हणजे तोंड करपाचें आसता तोंडाची तयारी पेंटींग आसता सो ते मॅनेज करपाक आमकां म्हणजे खूब डिफिकल्ट जाता. सगळे जाणां तुमी भुरगे सगळीं आसात ती वांगडा काम करतात. सो पेरंट्स बी कोणाच्या भुरग्यांची बी तापयतात इतले लेट मेरेन कित्याक काम करतात? आसतात न्हू ते एग्जाम्स लागीं पावले सो पेरंट्स बीन तापयतले दुसरे दिसा उठपाक भुरग्यांकूय त्रास जाता. सो तरी आसतना ती येतात बाबडी म्हणजे एक उमेद आसता न्हू की बाबा एक वर्सान एकदां नरकासूर आहा ती काम करपाक जाय. आमचो नरकासूर हांगा सदींच वर्सान वर्सा बरो जाता आनी हेज्या फुडें आमी आमची तयारी आसता की बरोच जावचो म्हणून मुद्दम सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मुद्दम आमचो नरकासूर पळोवपाक येवचो. पैसे एकठांय करतना कशें कितें करतात? वर्गणी काडटात? वर्गणी म्हणजे आमचे कडेन थोडो पयलीं फंड आसता मागीर ना जाल्यार आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हणजे अशें कितले पयलीं जाता ते पयलीं पळयता ना जाल्यार मागीर आमी कॉन्ट्रिब्यूट करून सगळे जाण आमी करता.
आनी तेतूंतले उरता बी ते मागीर ना ते उरता ते तशेंच दवरता म्हणजे फुडल्या वर्सा आमकां कितें जाय पडटा फायबर जाय पडटा कितें नरकासुराक कितें समज कितें न्हेसोवपाचें आसा म्हणजे काबळो जाय दात करपाक कितें जाय पेंटराक कितें जाय पेंट कितको जाय हे सगळें आमकां मॅनेज करपा खातीर आमकां थोडो इल्लो फंड काडून पयलींच दवरचो पडटा म्हणजे तोंडाक फायबर घालतलो पडटा. ओके. दर वर्सा तुमचो वेगवेगळे आमी रुपटी किंवा नरकासूर पळयतात. ह्या वर्सा कसो कितें प्लॅन केलो तुमी वेगळो करपाक? वेगळो म्हणजे अशें की आमकां वेगळो अशें कांय ना की आमकां ते आतां सद्या हातीर भरलेलें आसा सगळ्यांचे. आमी कितकेशेच वर्सां आमी राजेश आहा भोज आहा सिद्धेश आमचो कोरगांवकर आहा नारायण वराडकर आहा इतके सगळे जाण आमी शंकर कारेकर आहा सगळे जाण आमी एकामतान करता म्हटल्यार आमकां ते सारको हातीर भरलेलो म्हणजे कितें केल्यार कितें करूंक जाय आनी कितें एक्स्ट्रा करचें पडटलें खंय कितें कमी पडटलें खंय कितें आमकां करपाक जाय तें आमकां सगळें खबर आहा म्हणजे चडशें खबर आहा आमकां तें इजी पडटा सगळें करपाक सगळें एक्सपिरियन्स आहा त्या बाबतींत. आनी डिझायन बी कसो ठरयतात नरकासुराचो? काय ना एक पयलीं फोटो काडटा पडटा बिल्डराचो बीन बॉडी बिल्डर बीन कोण आसा तेचो त्या प्रमाणे तो आमी पयलीं मागीर पळयता कसो कितें आहा तो पयलीं आवटलायन काडटा म्हणजे कसो कितें शेप दिवपाची तेका बीन ती आनी आवटलायन काडून जाल्या काय मागीर आमी लो 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 शेप काडीत वयता आमी. नरकासुराच्या तोंडाचे इवन सुद्दां सेम खंयचे तरी एक खंयचे कॉन्सेप्ट घेवप तोंड एक खंयचे घेवप खंयचे तरी पिक्चर बीन अशें आनी तेजेर मागीर तो तसो हें करप म्हणजे छापून काडप मागीर. दिवाळी म्हणजे तुमच्या खातीर कितें? भरपूर मोठो सण दिवाळी खातीर नरकासुराच्या पेक्षा तरी आमकां म्हाका दिसता दिवाळी एक मोठो सण हिंदू धर्मान आनी आमी तो मागीर लेट नायट तरी आमी मनयता कित्याक सकाळ फुडें उठोंक त्रास जाता आमकां नरकासुरा टायमार जागरण आसता पण मागीर आमी सगळे म्हणजे बसतात एकी कडेन आनी डिस्कस करतात की बाबा कसो कितें नरकासुर जालो मागीर आमी आनी कितें करपाचें अशें. आमकां आतां कमीत म्हटल्यार 6-7 वर्सां जालीं आमी नरकासूर करता सगळे भुरगे मेळोन आनी रात भरून रावन आमी हांगा नरकासूर रेडी करता सगळे भुरगे रावन. आतां आमी कमीत कमी म्हाका दिसता एक 15 ते 20 दीस जाले आतां आमी सगळे मेळोन करतात. थोडो करता 2 वरां मेळोन करतात आमी. ते भुरगे आमचे हांगासरले चड उमेदी भुरगे आहात भुरग्यांचे एकदमी चालू आसतना तरी आसतना ते 20-22 दीस जाले हांगासर नरकासुराची तयारी करतात जाल्यार हांगाच न्हू आमचे भुरगे सगळ्याक आतां पर्रा जे आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आसतले थंय आसतात सगळ्याक अशें म्हणजे सारके उमेदीक हे लोकांक हें करपाक म्हणजे कॉपरेट करतात बरें हें करून. सगळे आतां खूब दीस जाले सगळे आतां नायट मारतात म्हटल्यार मदीं आतां भुरग्यांची आमची एग्जामी जाली आतां एग्जामी जाल्ले म्हटल्यार भुरगे नसले तेन्ना सगळे व्हडल्यांनी सांबाळून घेतले म्हटल्यार केन्ना आतां पावसा खातीर धांपप व्हडल्यांनी खूब आमकां मदत केल्ली आसा. ते 2 दीस जाले आमकां फूल डे गावता आमी आख्खो दीस रावन सकाळ सांज रावन करून घेता आनी 2 दिसांनी आमचो कंप्लीट जातलो नरकासूर फूल. आतां रातचे 3-3:30 जायसर हांगासर ते हें करतात जर आमचोय चेडो आसता बाकीचे हे सगळे भुरगे आसतात सगळे हे करतात ते सगळे मागीर आवय बापूय सांबाळून घेवंक जाय न्हू भुरग्यांक आतां भुरग्यांक हें करूंक जायना न्हू. एक फोन मारल्यार पुरो सगळे भुरगे रेडी आसतात फक्त सांगल्या पुरो नरकासूर करया म्हणून ह्या टायमार सगळे भुरगे येतात सगळे खुशेन येतात सगळे जाण आपल्या. जालो आतां ऑलमोस्ट आमचो रेडी जायत येयलो. आमकां करपाक आवडटा प्लस रातचो सकाळ जाल्या काय ताका मारपाकूय आवडटा आमकां हेका आनी सगळे भुरगे कांय सहज येसर रावता ताका मारपाक. हे भुरगे आतां स्वता हेजेर युट्यूबार पळोवन हें करून सगळे हें करून हें करतात म्हणजे न्यू डिझायन हें करून करतात ते आतां हें करून आतां खंय बाकी कडेन वचून पळयता युट्यूबार तेंचे हें करून पळयता तशें हें करून केलां भुरग्यांनी. आमच्या खातीर आतां म्हाज्या खातीर इम्पॉर्टन्स म्हटल्यार ती आतां आमची कला मानले की आतां आमी एक दिसान जळयतात बट तितकें कांय ना फक्त कितें आमी जे नरकासुरा दिसा जी इम्पॉर्टंट तितकी मजा येना फक्त कितें ते आदले 15-20 दीस आमी ती उमेदीन सगळे वांगडा एकठांय करून सगळे वाड्या वयले हें करता पळय तीच आमकां मेन उमेद जाता आनी ते आमी सगळ्यांची आमची 10 जाणांची तकली लावन आमी ती सगळी एका स्ट्रक्चरान कला सादर करता. आमी सकाळ जायसर सहज जायसर आमी हांगाच आसतात फूल पयले काय हांगाच रावतात आनी सोमते घरा कडेन वयता सगळे भुरगे आमी मागीर कारीट फोडटा हो खाल्ले काय मागीर न्हिदोन घेता रातचे सकाळ मेरेन. डोनेशन म्हटल्यार आमच्या हेल्पाक सर मायकल लोबो आनी सर डॅनियल सर आसता सो ते करतात आमकां हेल्प. आमी हे सगळे भुरगे हांगा एकठांय जाल्ले ते सगळे सराक आनी आमच्या डॅनियल लोबोक देव बरें करूंक म्हणटा असोच आमकां सदांच तेजो आदार आसता म्हणून. सर आतां मातशे एग्जामी खातीर आमचे
पयलींच्यान 1 म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो असो जालो आमी चालू केल्या तयारी कित्याक की खूब भुरग्यांची एग्जामी आसली आनी मागीर ते त्रास जाता. फाटल्या फावटी सुद्दां आमकां पावसान मातसो हे केलो त्या खातीर आमी मातशी बेगीनूच ट्राय केली स्टार्ट करून. एकठांय म्हटल्यार येतात तांकां आतां पळय सगळी उमेद ती सगळ्या भुरग्यांची ती तांकां भितरच्यान येतात ते सगळे आनी आमचें नांवूय आतां ग्रुपाचें संस्कारी बॉयज म्हणून दवरल्या. जी संस्कृती आसा पळय ती आमी आतां फुडें व्हरोंक शकता. आतांचे पिळगे जाणात तुमी भुरगे जे तांकां चडशा जाणांक म्हटल्यार सगळे मोबायलानूच घुसलेले असतात आनी हे आसता त्या खातीर आमची हे भुरगे आसा सगळे आमचे एकवट जावन आमी सगळे टायम टू टायम येतात. थोड्यांक कितें होमवर्क आसता तांकां लेट येवचें पडटा पूण येतात सगळे आनी टायम टू टायम कामां करतात. वर्गणी म्हटल्यार सर आमचे वाड्या भुरगे वाडे आसा तेंचे सगळे येतात. पयलीं 500-700 धाकटो नरकासूर सायडीक करताले ते आतां आमकां जॉयन जाल्या कित्याक की मातशें तांकांय प्रॉब्लम जाता डोनेशनाक आनी आमी वेलकम करता जे कोण बरे आसा पळय ते येवपाक आनी आमकां हात घालपाक आमी मोस्ट वेलकम करता सगळ्यांक. सो कित्याक की पळय आमकांय म्हणून हेल्प जाय आसता आनी भुरग्यांकूय उमेद आसता आमकां खंय तरी ते भुरगे फाटीं सरता जाय पयशांक जावं जाल्यार कित्या खातीर पूण आमी ते खातीर आमी तांकां वेलकम करता आनी आमी हे नरकासूर करपाक सगळे एकवट जाता. जळोवपाक म्हटल्यार ती एक सेपरेटूच जाणा आमी खूश जाणा ती कित्या खातीर आमी नरकासूर जळयता ती एक हॅपिनस आसता ती जळोवपाक म्हटल्यार ती जळोवंकूच जाय कित्याक की नेक्स्ट इयर आमकां परत येवन समथींग डिफरंट करूंक जाय आनी ती कला आसा पळय आमच्या भुरग्यां कडेन स्पेशली 2-3 जाण आसा हांगा ती आमकां युनिकनस करूंक जाय पळय. आमी एक्चुअली ते मोये आसता पळय ते आमी सेम आतां वार्षिक दवरिना आमी ते एक टायमार युनिकनस आसता ती आतां अंदू धरता आनी सोमते जळयता एक काय धरिना फक्त ती रॉड आसता पळय ती धरता आनी मागीर तेजी कट करून मागीर आमी फुडल्या फावटी यूज करता. जाल्यार जी एक युनिकनस आसता पळय ती आमी दर वेळी डिफरंट ट्राय करता आमी दाखोवपाक. सो आमी तो जळोवपाक ऑब्वियसली आमकां तितलें दूख दिवना आमी करतात उमेदीन पूण ती एक आसा ती जळोवपाची आसा पद्दत ती जळयले की आमकां एक खूश भोगता की दिवाळी जाली आनी सगळें मागीर स्टार्ट जाता नवो सिजन. केन्नाच्यान तयारी सुरवात करता आनी केन्ना असो मोमेंट येता की आयज करया मरे हो शब्द केन्नाच्यान तुमच्या तोंडार येता? सोंपपाचो म्हटल्यार प्रश्न म्हटल्यार 2 दीस पयलींच आतां आमचे पयलींच्यान आमी हे करतात की कित्याक की मदींच पावस येता मागीर एक बारीक बारीक फिनिशींग आसतात ते मागीर टायम लागतात त्या खातीर आमी प्रयत्न करता 2 दीस पयलींच मातशें फिनिशींग करून सायडीक दवरपाचें. स्पेशली ते मोये आसता पळय ते आमी 2 दीस पयलीं सायडीक करून तयार करून सायडीक दवरता आनी बाकीचे मागीर येवन हांगा काम करतात कित्याक की ही बॉडी जी आसा पळय ती सगळ्यान व्हडली आनी झप करून पावस पडलो जाल्यार आमकां 2 फावटी जाला की परत सगळें करचें पडटा. पावस ना जाल्यार दोव आसता दोवाचें उदक लागून मागीर ती बॉडीची शेपींग आसता पळय ती भितर वयता त्या खातीर आमी पयलीं मोये बीन आसता बारीक बारीक इक्विपमेंट आसता ते सायडीक करून दवरता आनी मागीर हांगा येवन बॉडी घातला येता आनी मागीर पेंटींग बीन बॉडीची चालू करता. म्हटल्यार आमी 2 दिसांनी आमी ट्राय करता की सगळें तयार जावनी आनी एंड डे मागीर आमी ते फिनिशींग बॉर्डर बीन बारीक आसता पळय ती त्या दिसा करून सोडटा. म्हाका सांग वर्गणी जी तुमी एकठांय करता तेतूंतले जे उरता पळय थोडे पयशे ते मागीर कितें करतात तुमी? जे आमचे कडेन कितें पूण आजून पर्यंत आमकां कांय उरोंक ना पूण लास्ट इयर आमकां कितें तरी उरलेले 2000 कितें तरी उरलेले ते आमी कॅरीड फॉर करून फुडल्या सिजनाक यूज करता कित्याक की जप करून आमी येयले की जप करून कोण डोनेशन दिनात मागीर आमकां आमच्या बोल्साच्यान काडचें पडटा. आतां आमी 2 वर्सां जालीं आमी सगळे भुरगे आसा पळय जे एक थोडे अमावंट आसून ट्राय करतात आमी भुरग्यां कडेन कोणाची जाता तेंचे कडच्यान कोण कामाक वयता तेंचे कडच्यान थोडे करून आमी एकठांय करता आनी आमी स्टार्ट करता जाल्यार आमकां पयलींचे आतां लास्ट इयर आमचे 2000 उरलेले तितून आमी पयशे स्वता घालून थोडे घालून आमच्या भुरग्यांनी आमची स्टार्ट केली कामां जाल्यार ती मागीर पेंडींग उरता. जर आमकां पेपर हाडूंक जाय जाल्यार कितें आनी बारीक सामान हाडूंक जाय त्या खातीर मागीर पयशे उरना. सो कितें उरलें इन केस जाल्यार आमी ते फुडल्या हेका दवरता सिजन. पेरंट्स केन्ना तुमचे म्हणटा की येता मरे घरा आतां अशें कितें बी जालां? हय सर आतां पण आतांचे म्हटल्यार रातचे भोंवपाचें म्हटल्यार तुमी जाणा पूण आमचे आतां हांगाचे सगळे विश्वासू आसा जे कोण कांयच करनात सो ते एका दुसऱ्याच्या विश्वासार हांगा धाडटात थोड्या भुरग्यांक. सो ती आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की थोड्या भुरग्यांक जो पयस आसता जवळ नाल्यार मातशें खाचीक घर आसा तांकां आमी सेपरेट आमी 3 जाण 4 जाण गाडयेन वचून मागीर पावयता. सो तसो विश्वास आसा तशें आमच्या ग्रुपान सद्या काय तशें कांय जाल्लें ना आतां मेरेन देवाच्या प्रमाणे. दिवाळीचे सकाळी उठप पूण मोस्टली आमचे भुरगे थोडे आसा जे न्हिदत ना दिवाळी दिसा दिवाळी जातकूर मागीर न्हिदतात. स्पेशली हांव म्हाजे मनांतल्यान सांगता की दिवाळीक गेलो काय सकाळ जाता
म्हटल्यार आमी संक बीन उलपयता आनी मागीर न्हिदपाक आमकां चान्सूच गावना. सो तो एक दीस आसता जो आमकां जागचोच पडटा, कित्याक की ती घरा कडेन खूब लोक येता, तांकां मागीर वीश करचें आसता, दुसरें आमच्या सोयऱ्यांगेर वचचें पडटा. सो तो दीस म्हटल्यार न्हिदपाचें व्हेरी डिफिकल्ट. लास्ट प्रश्न की AI आयच्या काळान खूब जाला, सो तुमी तुमचो डिझायन करतना कशें कितें करतात, कितें ठरयतात की बाबा ह्या वर्सा आमी असो करुया किंवा ह्या वर्सा तसो करुया? सो आमचे एक आमी आतां 2-3 वर्सां जाले आमी आमचे भितरच्यान आमी एक 2-3 जाण बसतात आनी डिसायड करतात कितें घेवपाचें कितें ना. येस ऑब्वियसली एज यू सेड AI आतां ट्रेंडींग जाला. समथींग आमी आतां केलें काय ना तेका मागीर आमी सेपरेटली पळयतात इन केस ते सारकें आहा की आनी कितें कॉन्सेप्ट गावता भितर 1-2 कडेन. पूण जाल्लें जाल्यार आमी आमचे ओन ट्राय करतात, भितरच्यान कितें युनिकनेस येता दुसऱ्या ग्रुपांचे हे करतात, म्हटल्यार दुसऱ्या डिसिजन घेतात आनी आमी मागीर ट्राय करतात की एक युनीक करून कितें एक फुडें व्हरचें. आनी हो नरकासूर भाटल्यान इमोर्टल्स बॉयज म्हणून आमचें नांव आसा ग्रुपाचें. खूब पयलींच्यान करता आमी आनी आमचो मेन आतां नरकासूर करपी म्हणजे फुडें काडपाक हो सगळो वैभव मडकयकर म्हणून, तेज्याच घरा कडेन लागीं सायड. आनी मेन आर्टिस्ट बीन आहा आमचो जसो नरसी म्हणून आहा, नरसी आनी गार्ड आनी वो वैभव मडकयकर. ना डोनेशन घेना आमी घेना. करपाक काय दिवाळी साजरी करपाक पडलें? दोनी तशें दोनी करता आमी. म्हणजे कितें नरकासूर करता आमी दिवाळी सेलिब्रेट करता अशें. तुमचो सिक्रेट जुगाड कसलो, म्हणजे कितें खंय कशें करपाचें कितें? ते लास्ट डेत खेळटले, आतां सद्या काय सांगूंक शकना आमी. ते लास्ट डे कितें तेका म्हाजें कोण घालता? हांव घालता. ओके. कितले टाप लागता तुका घालपाक? तशें कांय ना. ना इंस्टाग्रामाक घालता कितें कशें दिसता तुका? बरें दिसता लोकांचे कमेंट्स बी वाचून बी बरें घाला बी म्हणून. ते येता लोक म्हणटा ह्या वर्स इम्प्रुवमेंट अशें अशें एक आमी स्टेप फुडें घेता मागीर त्या प्रमाणे. आतां सद्या ह्या हेजें युनीक करपाक चिंतला एफर्ट मातसो, पळोवया कशें कितें तें. सॉंग म्हणजे तशें नरकासुराची आसता सॉंगां तशीच. आतां एक आसता साय ट्रान्स हे ते नरकासुराची की नवी सॉंगां काडटा ते तीच प्ले जाता. लिडर आमी गिरीश म्हणून आहा तो लीड घेता आनी सगळीं कामां बिमां आमची आहा ती पळय ते सगळे भुरग्यांक डिवायड करून आमी आमची कामां फुडें व्हरता. आमी नवरात्रान स्टार्ट करता करपाक आनी आमकां कमीत कमी एक 20 ते 25 दीस लागता. आमचो एबी डेमॉन्स ग्रूप आसा न्हू, तेजेर आमी अपलोड करता. कशें दिसता म्हणल्यार आमकां दिसता आमकां रीच येता, स्टोरीज पळयता लोक, मागीर तांकां लोकांकूय कळटा की आमी कितलें केलां आनी कितलें ना तें. डोनेशन घेता म्हटल्यार आमच्या कॉलनींतले काडटा आनी आमी भुरगे सगळे कॉन्ट्रिब्यूट करता. नरकासुराचें सगळें सामान बी कितें लागता तें हाडटा. म्युजीक म्हणल्यार खूब तरेचें म्युजीक लायता आमी, म्हणजे लायक हावस मिक्स लायता, ट्रान्स लायता, डिफरंट म्हणजे आमच्या भुरग्यांक जे खंयचे लायक्स आसता पळय ते लायता आमी. आनी मेन म्हटल्यार कितें आमी सावंडूय तितलो डेसिमलाचेर दवरता, चडू कोणाक त्रास जावपाक नाका आनी कांय प्रॉब्लम जावपाक नाका ना कितें अशें झगडी बिगडी जावपाक नाका तशें आमी हें करता आनी बऱ्या भशेन हें करता सेलिब्रेशन. वाद आसतना ग्रुपान आतां भुरगीं आसता म्हणजे एका फकाणां करतात आनी तेन्ना वाद म्हणल्यार आमी सगळें सांबाळून घेता. आर्ग्युमेंट म्हटल्यार कशें आसता की सगळे भुरगे केन्ना केन्ना फ्री आसना, सो केन्ना केन्ना कामां पेंडींग उरता, सो भुरगे फ्री जातकीर येवन थोडी करता, सो थोडे डिले जाता तेन्ना मातशें आमचे भितर जाता. पण कशें एक ग्रूप म्हणटकीर ग्रुपा प्रमाणे आमी नरकासूर फुडें व्हरपाक जाय तशें जाता आमच्या मदीं. आमकां दोनूय सण व्हडलेच, पूण आमच्या गोंयान म्हणटकीर दिवाळी नायट्स म्हणटकीर नरकासुराची आमकां सगळे आनी दुसरे दिसा नरकासूर जळोवन आमी मागीर दिवाळी साजरो करता. नेटामध्ये सगळें करता, म्हणजे 3 जाण आसा की ते मेन आमकां करपी म्हणल्यार. इंस्टाग्रामार कोण घालता? आमचो मेन तो थिंगा सकयल बसलोला
आमचो सकाळी उठपाचोच कठीण लागता पण नरकासूर आमी सगळे उमेदीनूच करता तेन्ना आमकां काय डॅमेज आमकां काय पडलेलें ना काय ना एक वर्सान एक फावटी आमचे सगळे आमी भुरगे सगळे मेळून एक वांगड एक ग्रावंड एक बरें असो एक आमी हे करूंक एक सादर करून लोकांक दाखोवंक सोदता. तुमी डोनेशनाक बीन वयताले ना ना आनी दिवाळी व्हडली काय दोन्ही व्हडले आमकां नरकासूर आनी दिवाळी. त्रास काय ना एक वेळ आमी एकटो म्हणटा असो जावंक जाल्लो एकटो म्हणटा असो जावंक जाल्लो ते सगळ्यांनी तितून जातात ते तें सांगपाची गरज ना न्हू. आतां एकटो कोण नवो जाता तो म्हणटलो अरे मातशें चेंज जावंक जालें मातशें गेल्या फावटी जालें सेम आनी काय तर आनी नरकासूर कापे घातले भितर ना ना पोती घालूंक ना पोती घालूंक ना पावस पडटा म्हणून वयल्यान घालतलो न्हू भितर घालतलो न्ही घालूंक ना भितर घालूंक ना वयल्यान घालता